तुमचेर जर टिका जाली तुमचे टुरिझम बिलाक लागून जे तुम्ही आज पब्लीक डोमेना भितर दवरले रोहन बिकॉज इट केम इन द असेंब्ली ऑल्सो तुम्ही उबो रावन सांगले बी की जे बिल असेंब्ली मुखार ना ताचेर चर्चे नाका म्हण तरी आसतना कसो तरी तो विषय हाडलो असेंब्ली भितर आज तुम्ही गोंयची जनते मुखार आसात what is the future of this bill or right now you are saying that let's hold back because of what is happening around तुवें दोन तीन भाग एकूच प्रश्नान म्हाका विचारले तशें सद्या म्हाका ती असेंब्लीची संवय जाल्या मातशी सो लास्ट भागून तुका रिप्लाय पयलो टुरिझम बिल जे आसा जे पॉलिटिकली कोण मोटिवेट जाल्ले ऑर इन्स्टिगेट जाल्ले ते उलोवन गेले ज्यांनी बिल वाचलेत ना तांणी ताचेर चर्चा केली बिलाचो सारांश सादो जितली फाटली बिलां आसा ती आतां येवप आनी 1982च्यान 2024 पर्यंत जे आमकां जाय तुमी आतां सादी गजाल समज म्हणले हांवें टुरिझम इज इवॉल्वड इन गोवा बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्ट सो तुवें म्हाका फाल्यां म्हणलें तें इलिगल कसलें तरी बोटींग चल्लां आय कॅनॉट एक्ट बिकॉज इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट then we have restrictions on the act, so we needed to restructure it, and that is what has happened. सगळ्यांकडे स्टेक होल्डर्सांकडे उलयल्ले आनी जेन्ना आमी हो हाडला इट इज अ व्हेरी तांकां पयलीं दिसलें ऑपोजिशनाक दिसलें आमी कॅबिनेट केली सो दे केम विथ डिफरंट थॉट्स वी मूड विथ अ व्हेरी क्लियर अप्रोच कॉल्ड एज प्री लेजिस्लेटिव्ह अप्रोच विच हॅज बीन एडॉप्टेड एट द सेंटर फ्रॉम 2014 म्हणजे बिल डायरेक्ट कॅबिनेटाक हाडप ना खंयची मेन बिल पब्लीक ओरिएंटेड आसा ती पब्लिका कडेन दाखोवप हांवें तें हाडून पब्लिका कडेन दवरलें वी टूक व्यूज तांणी सांगलो शॉर्ट टायम आमी म्हणलें वाडोवया टायम सो मुख्यमंत्र्यान हांवें म्हणलें की बिल येवपूच जाय अस्तित्वात हरी हाई घाई कांय ना बट इट वील टेक केअर ऑफ द टुरिझम इंडस्ट्री इन द लॉंग रन सो ताज्या खातीर जाय जाल्यार लोकांचे विचार आनी घेवया तांचे कडेन मिटींग जावं फुडल्या असेंब्लीन हाडया बट लेट अस टेक इट एट अ टायम लेट अस नॉट हरी अप ऑन दिस इश्यूज एंड वी एग्री टू इट सो टुरिझम बिल येवप ही काळाची गरज तुम्ही म्हणटात यू आर फर्म ऑन ब्रिंगिंग द बिल यू आर फ्लेक्सिबल ऑन मॉडेलिटीज we are totally flexible because end of the day the tourism bill should take care of the stakeholders and mainly आता illegal touting सारकेले म्हणतात पळय ते तू भरतलो आज ते आमच्याकडे ऍक्ट ना दात ना वी नीड टू ऍक्ट व्हेरी रिगरसली कित्याक गोंयचें नांव वाट लागता आनी सगळे आज गोवा टीटीए जी बाकीचे जे स्टेक होल्डर तांणी आपापले विचार दिले आमदारांकडे बैठक बाकीच्यो सगळ्यो उलयतले ताजे पयलीं आमी पार्टी कडेन उलयतले and we will ensure that in the coming days that bill gets a proper shape. So if somebody has misunderstood, we have enough time to make them understand why the bill is necessary in the interest of Goa tourism.